नमस्कार नेवकार तुमकां सगळ्यांक एक ब्रेकिंग सकाळी फुडें आयज आमकां आयकुपाक मेळटा ती म्हळ्यार तरुण तेजपाल केसीन आणि आयज जे बॉम्बे हायकोर्ट फॉर गोवा बेंच जे आसा तांच्यांनी कन्विक्ट केल्लो आसा तरुण तेजपाल हांकां. म्हाका दिसता ही खूब मोठी ब्रेकिंग आसा. सद्याक तुमच्या खातीर आमी घेवन येता. तरुण तेजपाल हांकां सेक्शुअल असॉल्ट केसीन कन्विक्ट केल्लो आसा आणि 2013तली ही केस आणि ताज्या उपरांत जे जाल्ले ट्रायल सेशन कोर्टान जाले ताज्या उपरांत ताका निर्दोष मुक्त केल्लो. ताज्या उपरांत आयज जेन्ना हायकोर्टान ही गोवा गव्हर्मेंटान अपील केल्ली आणि ताज्या उपरांत आयज जेन्ना हो वर्डिक्ट येता, एक महत्वाची वर्डिक्ट आसा. कन्विक्ट केल्लो आसा तरुण तेजपाल हांकां जे तांचे सेक्शुअल असॉल्ट केस आसा तातूंतल्यान 2013तली ही केस सगळ्यांक खबर आसतलें. गोंयान एक फेस्टिवल जाल्लो. त्या फेस्टिवलान तांचे ज्युनियर विमेन जर्नलिस्ट आसा तांच्यांनी एक केस तांचेर घातिल्ली थ्रू मेल. तांचे इंटरनल मेलीन तांकां केस घातलेली की आपल्याचेर 2 वेळार सेक्शुअल असॉल्ट केल्ल्याचे. आणि ताज्या उपरांत गोंय गव्हर्मेंटान गोंय पुलिशेन सोमोटो घेवन ही केस रेजिस्टर केली 2013 नोव्हेंबरच्या म्हयन्यान ही केस जाली. नोव्हेंबर म्हटल्यार ही केस रेजिस्टर जाल्ली आणि ताज्या उपरांत गोंयान ताजेर ट्रायल सुरू जाल्ली. अँड आयज परत एक फावट कन्विक्ट केल्लो आसा. जे तरुण तेजपाल आहा हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा तांच्या ह्या केसीन. तेहलका जे एक मॅगझीन आसा ताजे चीफ एडिटर इन चीफ आशिल्ले. हे पयलींचे विज्युअल्स तुमकां दिश्टी पडटा हे सगळे. सो तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा इन सेक्शुअल हॅरसमेंट सेक्शुअल असॉल्ट केसींतल्यान गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हायकोर्टान कन्विक्ट केल्लो आसा. 30 तारीख पर्यंत हे सगळे फायनल आर्ग्युमेंट जाल्ले आणि ताज्या उपरांत म्हणजे 16 जुलय ते 30 जुलय पर्यंत फायनल आर्ग्युमेंट जाल्ले आणि ताज्या उपरांत जी ऑर्डर आसा ती राखीव दवरलेली आयच्या दिसा खातीर. आणि सकाळी फुडें जेन्ना कोर्ट आयज बशिल्लो त्याच्या उपरांत सगळ्यान पयले जे वर्डिक्ट आयज आयले ते म्हळ्यार तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा. सद्याक म्हाका दिसता खूब महत्वाची अपडेट आसा आणि तांचे एडवोकेटा कडेन सुद्धा उलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. हनुमंत आमच्या बरोबर आसा थंयच्यान कोर्टातल्या भायल्यान. हनुमंता बरोबर आमी उलोवपाचो प्रयत्न करतले. हनुमंत, म्हाका दिसता खूब महत्वाची अपडेट आसा ही. जे तरुण तेजपाल आसा तेहलकाचे एडिटर इन चीफ आशिल्ले ते 2013तली ही केस एका ज्युनियर जर्नलिस्टाचेर तांच्यांनी सेक्शुअल हॅरासमेंट आणि सेक्शुअल असॉल्टाची तांचेर ही केस आशिल्ली. आयज कोर्टान तांकां कन्विक्ट केल्लो आसा. म्हाका दिसता खूब महत्वाची ही अपडेट आसा. हाज्या पयलीं तांकां सोडिल्लो जे सेशन कोर्ट आसा तांच्यांनी पुरावे अभावी तांचेर ही केस जी आसा निर्दोष मुक्त केल्ले. पूण आयज तांकां कन्विक्ट केल्ले आसा. एक्झॅक्टली ऑर्डर कितें आसा ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. सो आता सद्या खातीर आमी जे आसा ते कोर्टाच्या भायल्यान जे प्रायमा फेसिया इन्फॉर्मेशन आमकां जे मेळटा जे तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लेलो आसा. तुवें ही जे आर्ग्युमेंट आसा ते तूं पळयतालो, तूं फॉलो केल्ले, एक्झॅक्टली कितें आशिल्ले आणि आयचो हो दीस कसो पळयता हनुमान? आर्ग्युमेंट्स पळयत जाल्यार ओवरऑल आशिल्ले ते लिफ्टान कितें जालें आणि जे सीसीटीव्ही फुटेजीस आहा आणि जे ईमेल्स तेंच्यांनी धाडलेले, ओवरऑल सगळे हाचेरूच सगळे आर्ग्युमेंट्स डिपेंड आशिल्ले. कित्याक म्हणजे फर्स्ट फ्लोर जे ग्राउंड फ्लोर टू सेकंड फ्लोर जे 2 फ्लोर मेरेन आहा, पण फर्स्ट फ्लोरचे खंय तरी सीसीटीव्ही फुटेजीस गायब आशिल्ले अशे आर्ग्युमेंट्स केल्ले तरुण तेजपालच्या एडवोकेटीन. आणि मागीर लिफ्टा भितर कितें जालें तेजे तरी कांय माहीत ना. पूण अशें कळटालें की बटन तो प्रेस करीत रावतलो की लिफ्ट खंयसर रावूंक जायना म्हणून. पूण तशें मागीर सो ह्यो जाल्यो आर्ग्युमेंटाच्यो बाजू ज्यो मायन्युटली आशिल्ल्यो त्यो काय जे फोकस पॉयंट आशिल्ले ताजेर आमी उलोवपाचो प्रयत्न करतले. कारण खूब महत्वाचे पॉयंट आशिल्ले जेन्ना आर्ग्युमेंट जाताले तेन्ना आमी वाचपाचो प्रयत्न करतले. ताजेर सुद्दां आमी उलोवया. कारण जे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे प्रॉसिक्युशनाच्या बाबतीन बाजू पळयतले आणि तांच्यांनी खुबशे पॉयंट मांडिल्ले की जेन्ना ट्रायल कोर्ट आसा तांच्यांनी कितें कितें चुकी केल्या किंवा थंयसर कितें कितें पळोवंक ना किंवा कितें तरी चुकी जाली आसतली ताजेर सुद्दां तांच्यांनी उलयल्लें आसा. म्हणजे जे सर्वायवर आसा ताजे रिएक्शनाची बाजू आशिल्ली किंवा ताजेर काय उलोवंक ना. सो खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो. म्हणजे हो इन्सिडंट जाले उपरांत कशें बिहेव केला ताजेर सगळें उलोवप जाल्लें. तशेंच तेंच्यांनी काम सोडले, जे सर्वायवर आसा तांच्यांनी काम सोडले ताजेरूय तांचे आर्ग्युमेंट जाल्ले. सगळ्यान मेन आर्ग्युमेंट म्हाका दिसता जाल्लो तो आशिल्लो की अपॉलॉजी लेटर जे तरुण तेजपाल हांच्यांनी बरयल्लेले जे सर्वायवर आसा ताका. सो त्या हेजेर सुद्दां म्हाका दिसता खुबशे आर्ग्युमेंट जाल्ले. बट आयज जेन्ना ही केस जेन्ना आयज जे तरुण तेजपाल आसा तांकां आयज हे कन्विक्ट केल्लो आसा ह्या केसीनी. आनी पयलीं कोर्टान तांकां एक्विट केल्लो आणि आयज कन्विक्ट
केल्लो आसतना म्हाका दिसता खूब महत्वाची अपडेट आसा ही. सो तुमकां कितें दिसता आयच्या दिसा हे जेन्ना ही केस पळयता तेन्ना तुवें आर्ग्युमेंटच्या बाबतीन किंवा आता जे तरुण तेजपाल आसा ते ऑब्वियसली तांचे कडेन हे आसा की फुडल्या कोर्टान सुद्धा ते वचूंक शकता, कशें पळयता तुमी? हनुमान आयकुपा येता? हय. आमी एक्झॅक्टली केसीन कितें जालें तेजो व्हिडिओ पळया. हेज्या पयलीं तुमकां एक क्रोनॉलॉजी समजपा खातीर आमी तुमकां एक सांगता की ही केस कशी जाल्ली ते आदी समजून घेवया, केन्ना सुरू जाली आनी आयज पर्यंत कितें जाल्लें ते समजून घेवया सगळ्यान पयलीं. जाणा जावन घेवया तरुण तेजपाल कथीत म्हळ्यार अलेज्ड सेक्शुअल असॉल्ट केस कितें तें. नोव्हेंबर 2013 ह्या वर्सा गोंयान एक फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता, थिंक फेस्टिवल, जे ते टायमा वयले फेमस मॅगझीन तेहेल्का हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले. तेहेल्काचे एडिटर इन चीफ त्या वेळार तरुण तेजपाल हेच आशिल्ले. ह्या फेस्टिवला वेळार एक ज्युनियर वुमन जर्नलिस्टान तरुण तेजपालाचेर सेक्शुअल असॉल्टाचे एलिगेशन्स घाले. इनसायड हॉटेल एलिवेटर ऑन 2 ओकेजन्स म्हळ्यार 2 वेळार हॉटेलाच्या लिफ्टीन आपल्याचेर सेक्शुअल असॉल्ट जाल्ल्याची कंप्लेंट त्या महिला पत्रकारान दिली. आदी ही एक इंटरनल कंप्लेंट आशिल्ली, पूण जेन्ना ही कंप्लेंट सार्वजनीक जाली त्या वेळार 20 नोव्हेंबर 2013 तेजपाल हांणी एडिटर इन चीफ ह्या पोस्टा वयल्यान 6 म्हयन्या खातीर स्टेप डावन केले. पूण 21 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान गोंय पुलिशेन मिडिया रिपोर्ट्सा वयल्यान सो मोटो म्हळ्यार स्वता सज्ञान घेतले आनी इन्क्वायरी स्टार्ट केली. उपरांत 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा ऑफिशियल FIR रेजिस्टर केली बाय गोवा पुलीस अंडर मल्टिपल IPC प्रोविजन इन्क्लुडिंग रेप आनी सेक्शुअल हॅरासमेंट. मागीर 28 ते 30 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान तरुण तेजपाल हांकां गोवा क्रायम ब्रांचेन अरेस्ट केले आनी ज्युडिशियल कस्टडी घेतली आनी इन्क्वायरी बी सुरू केली. ह्या वेळार गोंयान मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्ले आनी 2013-14 ह्या वेळार सेंटराक काँग्रेसीचें सरकार आशिल्ले. 2014 सेंटराचे इलेक्शन जावपा आशिल्ले. कट टू 17 फेब्रुवारी 2014 गोंय पुलिशेन 2846 म्हळ्यार 2846 पानाचो चार्जशीट फायल केली. ओव्हर 150 विटनेसीसचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले. ह्या वेळार महत्वाचे एव्हिडन्स आशिल्ले ते म्हळ्यार CCTV फुटेज, इमेल्स आनी फॉरेन्सिक मटेरियल. मागीर जुलय 2014 सुप्रीम कोर्टान तेजपाल हांकां बेल ग्रांट केली कारण इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्ले आनी चार्जशीट बी फायल जाल्ली. कट टू 2017 सेशन कोर्टान इन कॅमेरा ट्रायल सुरू जाली आनी सप्टेंबर 2017 तरुण तेजपालाचेर फॉर्मली चार्जीस फ्रेम केले अंडर वेरियस IPC सेक्शन्स, जातूर सेक्शन 376 रेप जाच्या खातीर हे सेक्शन लायता, तशेंच सेक्शन 376 2F, सेक्शन 376 2K, सेक्शन 354, 354A, 354B आनी सेक्शन 341 आनी 342 हे सेक्शना अंडर जे वेरियस IPC सेक्शन्स आसात ते लायले. त्या वेळार तेजपाल प्लिडेड नॉट गिल्टी म्हळ्यार आपल्यार घातिल्ले सगळे चार्जीस खोटे आसा अशें तेजपाल हांच्यांनी कोर्टाक सांगले. उपरांत ट्रायलीक सुरवात जाली आनी 2018 ते 2021 मेरेन प्रॉसिक्युशनान एग्जामीन केले न्युमरस विटनेसीस आनी मे 2021 ह्या दिसा एडिशनल सेशन कोर्ट एट म्हापसा एक्विटेड तरुण तेजपाल ऑफ ऑल चार्जीस एज प्रॉसिक्युशन्स हॅड फेल्ड टू प्रूव्ह दी चार्जीस. म्हळ्यार म्हापसा एडिशनल सेशन कोर्टान तरुण तेजपाल हांकां निर्दोश मुक्त केलो. मागीर जून 2021 गोंय सरकारान बॉम्बे हायकोर्टान अपील फायल केली, seeking permission to challenge the verdict आणि हायकोर्टान ती एक्सेप्ट बीन जाली. अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे आर्टिकल गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले की ट्रायल कोर्ट हॅड मिसरेड विटनेसीस टेस्टिमोनी, इग्नोर्ड इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स आनीकूय जायत्यो गोष्टी ह्या वेळार हायकोर्टाक गोंय सरकारान सांगले. 2021 ते 2025 मेरेन ऑनरेबल हायकोर्टान ट्रायल रेकॉर्ड केले आनी दोनूय पार्टीचे आर्ग्युमेंट्स आयकून घेतले. ह्या वेळार स्टेटीक रिप्रेझेंट करताले सिनियर एडवोकेट आनी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता आनी तरुण तेजपाल हांकां रिप्रेझेंट करताले आबाद पोंडा. ह्या वेळार जायती आर्ग्युमेंट्स जाली, पूण महत्वाचे आर्ग्युमेंट जे प्रॉसिक्युशनान केले ते म्हळ्यार ऑपोलॉजी ऑफ तेजपाल आनी डिफेन्सान सुद्दां बरेच हाजेर आर्ग्युमेंट केल्ल्याचे आमकां कळून येता. CCTV फुटेज, लिफ्ट इन्सिडंट आनी एव्हिडन्साचेर सुद्दां बरेच आर्ग्युमेंट जाले. 16 ते 30 जुलय 2026 मेरेन द बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ गोवा बेंचान हे सगळे आर्ग्युमेंट आयकून घेतले. ह्या वेळार डिव्हिजन बेंच कंप्रायझिंग जस्टीस डॉक्टर नीला गोखले आनी अमित जमसांडेकर हांच्यांनी आर्ग्युमेंट आयकून घेतले आनी उपरांत कोर्टान जजमेंट रिझर्व दवरले म्हळ्यार राखीव दवरले टील 6 ऑगस्ट 2026. ऑगस्ट
ऑगस्ट 2026 आयचो दीस आणि आयज सकाळी फुडें जेन्ना कोर्ट बशिल्लो, कोर्टान आपलें कामकाज सुरू केलें ताच्या वेळार आमकां आयकुपाक आयलें की तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा स्क्वॉशिंग अरावंड जे आदली जी ऑर्डर आसा सेशन कोर्टाची जी स्क्वॉश करून आयज जे तरुण तेजपाल आहा हांकां कन्विक्ट केल्लो आसा सेक्शुअल असॉल्ट केस 2013तली ह्या केसींतल्यान. क्वांटम ऑफ सेंटेन्स जे आसा ताजेर आतां सद्याक म्हाका दिसता हे चालू आसतले की कोर्ट सांगतलो की कितें कितें जी सजा आसा कितें आसा ते सगळें सांगतले. आमच्या बरोबर गांवकरी ह्या चॅनलाचे आमचे एडिटर आमच्या बरोबर आसा किशोर नायक गांवकर सर, द सिनियर जर्नलिस्ट. सर, सगळ्यात पयलीं येवकार आनी खूब महत्वाची अपडेट आसा ही जेन्ना सेशन कोर्टान निर्दोष मुक्त केल्ले 2021 आयज ती ऑर्डर स्क्वॅश करून आयज हायकोर्टान कन्विक्ट केल्ले आसा तेहलकाचे आदले फाउंडर एडिटर तरुण तेजपाल हांकां. सगळ्यात पयलीं तुमचे रिएक्शन सर हाजेर. पहिली गजाल म्हटल्यार आवाज येता न्हू म्हाजो? हा, येता सर. पहिली गजाल म्हटल्यार 13 वर्सां उपरांत हो आतां हायकोर्टाचो निकाल लागता. हेच्या पयलीं ऑफकोर्स सेशन कोर्टान ताका एक्विट केल्लो आनी 13 वर्सां उपरांत आतां हो निकाल लागता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हाय प्रोफायल अशा पद्दतीचें हें प्रकरण बरेंच गाजलेलें, कारण तरुण तेजपाल हो एक असो जर्नलिस्ट ज्या जर्नलिस्टान वेगवेगळ्या मळार स्टिंग ऑपरेशन करून कशा पद्दतीन पॉलिटिकल फेटर्निटी भितर एक आपलो भंय निर्माण केल्लो आनी स्पेसिफिकली ताच्या स्टिंग ऑपरेशना खातीर भाजपाक बरेंच लुकसाण जाल्लें आनी त्या खातीर भाजप आनी भाजपाच्या विचारसरणीचे जे लोक आसात ते आनी तरुण तेजपाल हांच्या भितर संघर्श सुरू आसलो आनी नेमको गोंयांतल्या त्या थिंक फेस्टाच्या निमतान हें प्रकरण घडलें. त्या वेळार गोंयांत बीजेपीचो सरकार आसलेलो आनी पेपरार ज्यो बातम्यो छापून आयल्यो त्या बातमेचो सुवो मोठो घेवन सरकारान ह्या प्रकरणाची दखल घेतली हें आमी विसरपाक जायना. कारण आयज गोंयांत कितलेशेच विशय सुरू आसात, मिडिया विशय कवर करता, पेपर विशय कवर करता, पण सुवो मोठो अशा पद्दतीन खंयच्याच विशयाची दखल सरकार घेता हे क्वचित प्रसंगान आमकां पळोवपाक मेळटा. तरुण तेजपालाच्या ह्या प्रकरणाची सुवो मोठो दखल सरकारान त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी घेतली आनी ही केस ही फायल जाली. आता नो डावट सेक्शुअल असॉल्ट किंवा सेक्शुअल हॅरेसमेंट हो जो विशय आसा तो खूब गंभीर विशय आनी त्या विशयाक कसल्याच पद्दतीची माफी आसपाक जायना आनी त्याच अनुशंगान हे प्रकरण पुरायपणान चल्लें. आता प्रश्न असो आसा की सेशन कोर्टान सगळी प्रक्रिया पुराय केल्या उपरांत तांकां माफ केल्ले आनी त्या उपरांत सरकारान त्या सेशन कोर्टाच्या निकालाक हायकोर्टान चॅलेंज केली आनी हायकोर्टान आयज तांकां दोशी धरलेले आसा. ऑफकोर्स हायकोर्टा फुडें सुप्रीम कोर्ट नेमके सचिन हे दोनूय ऑर्डर्स निकाल वाचल्या उपरांतूच लक्षांत येतलें की सेशन कोर्टान माफ केल्लो विशय हो हायकोर्टान ताका दोशी ठरोवपाचो. म्हटल्यार येद्यान नेमके कितें घडलें, सेशन कोर्टान ताका खंयच्या निकशाचेर माफ केल्लो आनी ते निकश हायकोर्टान प्रूव जाले, ज्या निकशाचेर हायकोर्टान ताका दोशी धरलो हे पळोवचें पडटलें. कारण ह्या पुराय प्रकरणान ज्या पद्दतीन पॉलिटिकल एक हें आसा तें जर पळयत जाल्यार तो पॉलिटिकल प्रेशर किंवा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंटाचो रिफ्लेक्शन ह्या निकालान जाला काय कितें तें कळपाक लागून त्या दोनूय निकालांचो अभ्यास करचो पडटलो. पूण तूर्त कोर्टाचो निकाल आमच्या डेमोक्रेसी भितर कोर्टाचो निकाल हो आमकां मान्य करपाक जाय आनी त्या कोर्टाच्या निकालाक दाद मागपाचो अधिकार त्या विक्टिमांक आसा. त्यामुळे तरुण तेजपाल ह्या निकालाक सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज दितलेच, पूण तूर्त हायकोर्टान तांकां दोशी धरलेलो आसा. आनी एक इंट्रस्टिंग गजाल की ज्या तरेन सरकारान हे प्रकरण लावन धरलें तें जर सगळें पळयत जाल्यार अशाच पद्दतीचो न्याय जर सरकार वेगवेगळ्या प्रकरणांक जर लायत जे प्रकरणां गोंया खातीर खूब घातक थारतात, जाचेर सदांच आवाज येतात, त्या प्रकरणाचो सुवो मोठो घेवन जर सरकार आपली पुराय ताकद जर लायत जाल्यार गोंयचे कितलेच बरें जावपाक शकता हें आमकां तरुण तेजपालाच्या ह्या प्रकरणांतल्यान दिसून येता. सर, काय जे आर्ग्युमेंट्स आसात ताजे बद्दल, कारण आर्ग्युमेंट्स जे जाले तातूर जे सॉलिसिटर जनरल आशिल्ले तुषार मेहता हांच्यांनी ऑन कॅमेरा ते अपियर जाताले. सो ट्रायल कोर्ट रॉंगफुली जज दी सर्वायवर्स बिहेवियर, कारण जे बिहेवियर आसा ऑफ सर्वायवर्स जे
आमी म्हणटाले की जांचेर हे असोल्ट जाला तांचे बिहेवियर आसा ताजेर तांच्यांनी आपले आर्ग्युमेंट जे आसा ते केले. कारण ते म्हणटा की प्रत्येक जो सर्वर आसा जे बिहेवियर वेगवेगळे आसता, सो ते कशें इंटरप्रेट करप किंवा बाकीचे हाजेरूय मिसइंटरप्रेट जाला आसतले काय जे सेशन कोर्टान ताजेर ते उलयले. तशेंच ताचे उपरांत तांच्यांनी मेजर जो तांचो एक हे आशिल्लो की डॉक्युमेंट्स आनी कंप्लेंट जी आसा त्यो खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. कारण तातूंत वॉट्सॅप मेसेजीस आशिल्ल्यो, ईमेल्स आशिल्ले आनी कंप्लेंट मेड टू द एम्प्लॉयर त्यो बीन आशिल्ल्यो. आनी एक म्हत्वाची बाजू हातूर जी म्हाका दिसता आर्ग्युमेंटाक आयली ती म्हळ्यार एपॉलॉजी लेटर. कारण तरुण तेजपाल हांच्यांनी ताजे उपरांत एपॉलॉजी लेटरूय दिल्ले की बरयल्ले. पूण हाजेर आर्ग्युमेंट करतना दोनूय पार्टींनी सांगले की जे एपॉलॉजी आसा ती आपल्या उलोवपाच्या खातीर आशिल्ली ना की मिसकंडक्टा खातीर. हाजेर अशा तरेचे आर्ग्युमेंट आमकां पळोवपाक मेळिल्ले. सो तुमी म्हणटा ती गोश्ट सारकी आसा की सेशन कोर्टान एक्झॅक्टली खंयच्या कारणां खातीर तांकां मुक्त केल्ले आनी आतां जेन्ना ते कन्विक्ट जाता तेन्ना खंयच्या कारणां खातीर आसा ते पळोवपाची गरज आसा. पूण ही जेन्ना येदे व्हडली जी केस आसा ती अशा तरेन जेन्ना आमकां आयज पळोवपाक मेळटा, ऑफकोर्स तुमकां दिसता की पॉलिटिकल प्रेशर और बाकीच्यो गोश्टी अश्यो आसतल्यो और आयज जे दिला तातूंतय कितें तरी म्हत्वाच्यो गोश्टी फायंडिंग जाल्या आसतल्यो. ना नक्कीच फायंडिंग जाला आसतलो. कशें आसता सचिन की असले जेन्ना हाय प्रोफायल केसीस जेन्ना असतात तेन्ना आमी पळयता की सकयलो कोर्ट जो आसता तो सकयलो कोर्ट रिस्क घेयना. तो सकयलो कोर्ट ताका दोशी धरता आनी मागीर हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टान गेल्या उपरांत त्या वेगवेगळ्या विशयाचेर सामके थोरो आर्ग्युमेंट जातात. व्हडले व्हडले तज्ञ वकील थंय अपियर जातात आनी मागीर निकाल हो ताच्या विरोधान वयता. पूण हांगासर उलटें घडलेलें आमकां पळोवपाक मेळटा. सेशन कोर्टान ज्या मनशाक निर्दोश ठरयल्लो त्या मनशाक हायकोर्टान आतां दोशी ठरयल्लो आनी सेशन कोर्टान जो निकाल दिला त्या निकालाक तांणी सेट असायड केल्लो आसा. आतां नेमके सेशन कोर्टातले आर्ग्युमेंट कितें जाल्ले आनी हायकोर्टातले आर्ग्युमेंट कितें जाल्ले हें पळोवचें पडटलें. ऑफकोर्स हायकोर्ट म्हटल्या उपरांत थंय एक्सपर्टीज सरकाराच्याय वतीन व्हडले व्हडले वकील, ताच्याय वतीन ताचे व्हडले वकील थंय आसतले आनी त्यांनी आपल्या पद्दतीन ते आर्ग्युमेंट केल्याच आसतले. पूण तूं ज्या पद्दतीन सांगला की ह्या सगळ्या पुराय प्रकरणान ज्यो गजाली घडल्या, आता हो सगळो प्रकार हो लिफ्टीन घडलेलो प्रकार आनी त्यामुळे लिफ्टीन घडलेलो प्रकार लिफ्टीन नेमके कितें घडलें ह्यो सगळ्यो गजाली काय एक्सपोज जावंक ना, त्यो सगळ्यो लिपोवन उरल्या. आता ते सीसीटीव्ही कॅमेरा एव्हिडन्स म्हणून दिल्या, ते सीसीटीव्ही कॅमेरा खरेच चलताले काय बंद असले. बंद जर असले जाल्यार विक्टिमाच्या स्टेटमेंटा वयल्यान ह्या सगळ्या वर्डिक्टाचो अंदाज हो आसूं येत. सर, एक महत्वाची अपडेट आसा आमच्या बरोबर एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा न्यूज हब रुपेश सामंत आसा, ज्यांच्यांनी आयज हे वर्डिक्ट ऐकला आणि जे सेंटेन्स आसा ताचे बद्दल अपडेट घेऊन आयिल्ले आसा. रुपेश बाब, आवाज ऐकूपा येता माझो? हय हय खूप महत्वाची अपडेट आसा, रुपेश बाब सांगा. आज जे लोअर कोर्टाचे वर्डिक्ट आशिल्ले पळय, जे तुम्ही जशें ब्रेक केला तो ऑलरेडी तांणी भायर मारला आणि तरुण तेजपालाचे कन्विक्शन आसा पळय ते अपहेल्ड केला. तातूंत जालां अशें की तरुण तेजपालाक स्वता उबो राव म्हटिल्लो कोर्टान. आज तो उबो आशिल्लो, ही वॉज देर विथ हिज एंटायर फॅमिली. जेन्ना ऑर्डर प्रोनावन्स केली तेन्ना ऑर्डर शॉर्ट प्रोनावन्स केली की आमी फाटले कोर्टान जे लोअर कोर्टान ट्रायल कोर्टान जे वर्डिक्ट दिले ते आमी भायर मारता आणि ही स्टँड्स कन्विक्टेड म्हणून. आता कन्विक्शनाचे तांकां ही हॅज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 376, 354, 341 आणि 342 which also amounts to like rape, molestation, हे सगळी सेक्शनां. 376, 354 आणि 354, 341 आणि 342. 42. ओके. या सो आता सध्या कशें जालां की ताका आता सध्या अशें फेजीर आसा की तो कन्विक्ट जाला, पूण कितले वर्सां जेलान वतलो हाजेर सध्या आर्ग्युमेंट जातले. सो ताका विचारिल्लें की आफ्टर कन्विक्शन तुका जर कितें स्टेटमेंट करपाचो आसत जाल्यार करा म्हणून. जाल्यार ताणें बेंचा मुखार उबे रावून तेजपालान स्वता स्टेटमेंट केला की आपूण ह्या वर्साचो आसा, 13-14 वर्सां फाटीची केस आसा, ह्या केसीन आपूण ऑलरेडी अपियर जाल्लो आसा. सो आपूण काय म्हणपाचें ना. आपल्याक जे लॉयरान सांगला ते आपूण आय स्टँड बाय वॉट माय लॉयर सेज. तेज्या नंतर क्वांटम ऑफ सेंटेन्स कितल्या वर्सां जेलान वतलो हाजेर आर्ग्युमेंट्स जातले अडेजांक. पूण आर्ग्युमेंट सुरू जाल्या भितर तुषार मेहता जे सॉलिसिटर जनरल आसा तांणी ऑनलायन येवन सांगलें की तरुण तेजपाल शूड बी गिवन द मॅक्झिमम सेंटेन्स पनिशमेंट शूड बी गिवन बिकॉज the victim was in his custody and not only of his daughter's age, पण तो म्हणटा ही वॉज एक्च्युअली डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड. ताका लागून ताजी चड जबाबदारी आशिल्ली.
दुसरे म्हणटा देर वॉज नो रिमोर्स इन द केस. तो म्हणटा की इतले सगळे जाल्या उपरांत सुद्धा देशपालाक रिमोर्स नाशिल्लो, म्हणजे ताका वायट कांय दिसूना. डिस्पायट विक्टीम सेज, म्हणजे जेन्ना ही गजाल जाली तो आतां सध्या लिफ्टीचे उलयता, डिस्पायट विक्टीम सेईंग नो, हीज बिहेवियर वॉज ब्रेझन म्हणटा तो. आणि ताका लागून ही सेज दॅट वेन गर्ल्स सेज नो मिन्स नो, म्हणजे ताणें जर ना म्हटलें हात लावं नाका आपल्याक जाल्यार ताणें कसो हात लायलो, ताणें नो मिन्स नो हे परत ताणें रिपीट केल्लें आसा. दुसरें म्हणटा की आर्ग्युमेंटा वेळार अशें जाल्लें की इतले जाले उपरांतूय चली सुशेगाद आशिल्लें, खूश आशिल्लें, भोंवतालें, पार्टी करतालें. सो तातूंत ताणें म्हटलां की द मॅच्युअर्ड बिहेवियर ऑफ द गर्ल was projected as if she was enjoying the molestation. Merely because women is understanding and mature, the benefit should not go to the accused. So give him maximum sentence. And no means no. You may be in the dominance position, but the message should be that when girl says no means no. आता हे आर्ग्युमेंट झाले तुषार मेहता जे सॉलिसिटर जनरल. आबाद पांडा जो रिप्रेझेंट करता एका तरुण तेजपालाक, ताणें सांगलें की आय विल नॉट कॉमेंट ऑन द वर्डिक्ट नाव, बट आय वॉन्ट टू चॅलेंज दी ऑर्डर इन हायर कोर्ट. दॅट मिन्स ही ऑर्डर आसा ती सध्या ते चॅलेंज करतले सुप्रीम कोर्टात. तातूंत आर्ग्युमेंट अशें जालें की सध्या आतां ह्या क्षणाक तेजपालाक कस्टडीन घेवप काय ना, कारण कोर्टान पयला लार्ज नंबर ऑफ पुलीस थंय उबे आसा, ताका कस्टडीन घेवप काय ना हाजेर सांगलें की तुमी पळयता तेवटेन तेजपाल तुम्ही पळोवपाक शकता सद्याक तेजपाल आपल्या गाडयेन बसताना कन्विक्टेड आसा. आता ताका अरेस्ट जातलो की ना हाजेर मोठो प्रश्न आसा, कारण इतल्यान एक्चुअली कन्विक्टेड आसा जाल्यार हे अरेस्ट जावपाक जाय आशिल्लो की ना, कारण 367 अमाउंटिंग ऑफ रेप हो जो चार्ज आसा तो खूप रिगरस आसा. I'm back. Atta we got a new bite wherein we will run that bite immediately after this. Tatun Tejpal has said that he is moving to the Supreme Court. Right now, again I was telling you the argument हे आशिल्लें की ताका immediately कस्टडीन घेवप, काय सांचे आर्ग्युमेंट म्हणसर रावप हाजेर. सो तातून तांणी सांगलें, दिस वन हॅज सेड की तातून लॉयर जो आबाद पांडा तो म्हणटा की ताका टायम दिवपाचे सुप्रीम कोर्टान वचपाक, जाल्यार तुषार मेहता म्हणटा की ताका कस्टडीन घेवपाचे आनी लेट हिम एप्लाय फॉर द बेल. सो आबाद पांडा म्हणटालो की ताका सुप्रीम कोर्टान जर सांगलें की बाबा तूं जेलीन राव म्हटल्यार जेलीन राव, आनी सुप्रीम कोर्टान जर स्टे दिले जाल्यार स्टे दिली. सो रायट नाव ह्या विशयाचेर जशें आत्तां तांणी भायर सरता आसतना आमचो प्रणयाक एक्सक्लुजीव मेळिल्ली आसा बायट डेट वी वील रन इन सम टायम नाव. तांणी सांगिल्लें आसा वील गो टू दी सुप्रीम कोर्ट. सो एंटायर केस आसा पळय सचिन, ती सुप्रीम कोर्टान वचून आतां रावतली. ताच्या पयलीं हांगा अडेजांक सुमार हांगा आर्ग्युमेंट जातले. आतां पळोवपाचें आसा की तरुण तेजपाल आयडियली शूड हॅव बीन इन द कस्टडी. तो सध्या हांगच्यान भायर सरला, सध्या 11:30 जाला. सो हे जे अडिजांक तुमचे आर्ग्युमेंट जातले और जे सेंटेन्स आसा क्वांटम ऑफ सेंटेन्स कितें आसतलो तो फक्त हांगासर वाचून दाखयतले. ना जाता कशें की कोणाकी कन्विक्ट केल्या उपरांत एक जाता की कन्विक्ट जालो म्हणून, आतां तो कितले वर्सां जेलीन रावतलो हाजेर परत आर्ग्युमेंट जाता. आतां तरुण तेजपालाचो लॉयर आसा तो म्हणटा की आपूण ऑलरेडी 6 म्हयने जेलान रावून आयिल्लो आसा, फाटली 13 वर्सां आपूण भायर आसा, आपूण लिबर्टी आसा, आपल्याक आसा. सो पूण आपूण केन्नाच ताजो गैरफायदो घेतिल्लो ना किंवा आपणे विक्टिमाक त्रास केल्ले ना, किंवा म्हाजी फर्स्ट केस हांवें हेज्या पयलीं म्हाजेर केसी ना किंवा ते जाले उपरांतूय म्हाजेर केसी ना. हे सगळे फॅक्ट्स लक्षांत दवरून जे म्हाका सेंटेन्स आसा ते सगळ्यान कमींतले कमी दिवचे असो तो आर्ग्युमेंट सध्या तांणी केल्लो आसा. पूण आतां सध्या आर्ग्युमेंट्स कंटिन्यू जातले, कित्याक डिटेल आज सांजचे जावपाचे उपरांत जे कंटिन्यू जातले तातूंत कळटलें की आज सांज म्हणसर जातले की एक्झॅक्टली तांकां क्वांटम ऑफ सेंटेन्स कितले पडटले. तातूंत एक म्हत्वाची गजाल आसा की सध्या तरुण तेजपाल हांगा कोर्टांतल्यान गेल्ले आसा. आयडियली ही शूड कम बॅक. इफ इट कम बॅक दॅट मिन्स अगेन अडेज म्हणसर हें पळोवचें पडटलें. अडेज म्हणसर सपोजिटली स्टे मेळटा, पूण स्टेकूय आनी एक प्रॉब्लम असो आसा की सध्या हायकोर्टान डिटेल ऑर्डर घालूना, आणि टील यू हॅव अ डिटेल ऑर्डर एट युअर डिस्पोजल, तुझ्या हातान जो मेरेन डिटेल ऑर्डर ना तो मेरेन तू सुप्रीम कोर्टान वचूं शकना. सो एव्हरी वन इज वेटिंग फॉर डिटेल ऑर्डर रायट नाव. सो डिटेल ऑर्डर आयल्या उपरांतूच कळटलें. सचिन
सो दोन गोष्टी आसा हातूर. आता पयली म्हळ्यार IPC सेक्शनाच्या अंडर हे सगळे जे गुन्हे आसा ते नोंद जाला, कारण 2013 हो गुन्यांव घडलेलो, त्याच्या उपरांत केसी रजिस्टर जाला. सो त्यो केसी उरतल्यो, BNSन त्यो जावच्यो ना. IPCचे जर सेक्शन 367 जे म्हणटा ते डिफायन्स द पनिशमेंट फॉर द रेप, हाजे बद्दल आमी उलयतात. इट मॅन्डेट्स रिगरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर द मिनिमम ऑफ 10 years विच कॅन एक्सटेंड टू द लायफ इम्प्रिजनमेंट अलॉंग विथ द फायन. सो अशा तरेची ही ख्यास्त आसा. आता तातूर ऑलरेडी 6 महिने जेन्ना 2013 तांकां अरेस्ट केले तेन्ना ते जेलीन उरिल्ले आनी ताच्या उपरांत तांकां बेल मेळिल्ली. सो आता नक्की कन्विक्ट जाल्या उपरांत सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे ते पुलीस अरेस्ट करतात. अजून पर्यंत ह्यो गोष्टी अजून पर्यंत अरेस्ट जाल्ल्यो दिश्टी पडना. ताचे रिजन्स आसूं शकता की ऑर्डर इन ते क्वांटम ऑफ सेंटेन्स जो आसा, म्हणजे कितें एक्झॅक्टली आसा ते अजून पर्यंत कोर्टान सांगूंक ना. ते 2:30 सुमार जेन्ना कळटले. तातूंत हे पूण दिलें, जजान सांगलें की रायट नाव वी आर नॉट टेकिंग हिम इन टू कस्टडी. तो हांगा आसा तेका आसूं, वी आर गिविंग हिम लिबर्टी टू बी फ्री रायट नाव, कळ्ळें. पुणून तेतून तुषार मेहता म्हटलें की तेका इमिडिएटली कस्टडीन घेया म्हणून. पूण जजान सांगलें अडेज म्हणसर तरी आमी वी आर नॉट टेकिंग हिम इन टू कस्टडी. सो 2:30 म्हणसर जेन्ना हे सेंटेन्स जे आसा ते वाचून दाखयले, ताच्या पयलीं समजा सुप्रीम कोर्टान वचून ह्या ऑर्डरीचेर स्टे हाडून जर तेंच्यांनी फुडले जर हातीन घेतले जाल्यार तो मुक्त जावपाक शकता. अदरवायज मोर चान्सीस टू बी इन जेल रायट नाव. No, the problem is what, until and unless you have a detailed order with pronouns. हातीन जो मेरेन डिटेल ऑर्डर ना, तो मेरेन सुप्रीम कोर्ट तू कसो वतलो, खंयच्या मुद्द्याचेर तू चॅलेंज करतलो, हो मुद्दो आसा सध्या. म्हाका दिसता पयलीं सगळ्यात पयलीं आमी तरुण तेजपालाचे आयकुया. तरुण तेजपाल कितें सांगलें ते मातशें परत एक फावट आमी ही बायट प्ले करपाक सांगता. आफ्टर जे कन्विक्टेड हा पयली बायट आशिल्ली, मातशें परत एकदा प्ले करपाक सांगता आमच्या PCR टीमीक. सर आपको ये किया है अभी तक, तो क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे. हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%. थैंक यू. थैंक यू. हमको लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हे तांच्यांनी स्टेटमेंट यूज केले. म्हाका दिसता तांच्यांनी हे मानून घेवंक ना, हे नक्की कळटा गलत ऑर्डर है. सो सुप्रीम कोर्टान नक्की वयतले हाजे बद्दल काय ना. रमेश बाब, आनी एक गोष्ट आसा हातूर एक महत्वाची, ती म्हळ्यार तांचे अपॉलॉजी लेटराचेर सुद्धा खूप आर्ग्युमेंट जाले. ती गोष्ट कशी पळयता तुमी? सी बेसिकली आता सध्या जेन्ना वर्डिक्ट आयले तेन्ना ऑनलायन आमी तेंचे अपॉलॉजी लेटर आसूं किंवा बाकीच्या गजालीचेर वी कॅन नॉट से एनीथिंग बिकॉज कोर्ट हॅज गिवन अ वर्डिक्ट रायट नाव. सो वी कॅन नॉट एक्च्युअली एनालायज ताणें म्हटलें ते सारकें वायट. कोर्ट एज द फॅक्ट रिमेन्स की सध्या कोर्टान ताका कन्विक्ट केल्लो आसा. सो ताचे पयलीं जे आर्ग्युमेंट्स जाले ताजेर हांगा पळोवन डिस्कस करप, दॅट मिन्स वी मायट गो अगेन्स्ट द कोर्ट. So it is not right to discuss those things. But what we have to discuss right now is that what is going to happen in future. So there are two possibilities. One is that either he is going to jail, okay, but it looks like surely he is going to jail कारण Supreme Court and वचून stay हाडप so fast seems to be difficult. कारण जो मेरेन तुझ्या हातान कोर्ट ऑर्डर ना हायकोर्टाची, तो मेरेन सुप्रीम कोर्टान पिटिशन घालप डिफिकल्ट आसा. पूण एक्सेप्शनल केस म्हणून समज स्टे दिली जाल्यार तो भायर उरलो. पूण समज स्टे दिवना जाल्यार आज जेन्ना क्वांटम ऑफ सेंटेन्स प्रोनाउन्स करतले, आता तेजेरूय आसा की आर्ग्युमेंट्स आज सोंपतले क्वांटम ऑफ सेंटेन्साचेर काय फाल्यां परत चालू उरतले हे पळोवचे पडटले. सो तातूंतय आसा की क्वांटम ऑफ सेंटेन्साचे आर्ग्युमेंट चालू आसतना कोर्ट म्हणटले की ओके तू भायर राव, काय कोर्ट म्हणटले तू जेलान वच. पूण मोस्टली अशें सांगतले तू जेलान वच म्हणून, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कन्विक्टेड. So now right now the position of Tejpal is such is that की he must be one of the few people जो कन्विक्टूय जाला आणि सध्या फ्री भोंवता. हांगच्यान पयले आमी he has left around 11:30 तो गेल्लो आसा आपल्या गाडयेन बसून. He is convicted and also roaming around free. Again the question is that तो परत येता काय म्हणून. If he doesn't come then he might not be taken into custody. So we are not giving any ideas, but right now we will have to see as and when things happen we can report it. But भायर पळयत जाल्यार हांगा मिडिया अटेन्शन खूब आसा, नॅशनल मिडिया आसा, ह्या केसीक खूब पयलीं पासून अटेन्शन आसा. ही केस जेन्ना 2013 जाली तेन्नाच्यान आतां म्हणसर ह्या केसीक लागून खूब अटेन्शन मेळिल्लें आसा. वेगवेगळे डिस्कशन जाले. जेन्ना एक्विटल जालें तेन्नाय डिस्कशन्स जाल्ली. एक्विटल वॉज बेस्ड ऑन अ फॅक्ट की म्हणटा की चलयेन रिमोर्स दाखोवना किंवा एविडन्सीस सारके ना हें सगळें. पूण सध्याचें कन्विक्शन जालें तेजेर पळयत जाल्यार डिटेल ऑर्डर इज अवेटेड. बट इट सिम्स टू बी की हे जजीस आर दे आर कन्फर्म, दे आर कन्विन्स, सॉरी, दॅट
ताणे एक्ट केल्लो आसा. सो रायट नाव द स्ट्रेस शूड बी ऑन क्वांटम ऑफ सेंटेन्स एंड स्ट्रेस ऑल्सो शूड बी ऑन वेदर ही विल बी अरेस्टेड टुडे, ही विल गो इन जेल टुडे और ही विल स्लीप एट होम टुडे. बरोबर. खूप महत्वाची अपडेट आसा. जे तरुण तेजपाल आसा हांकां कन्विक्ट केल्ले आसा आणि सध्या तांचे क्वांटम ऑफ सेंटेन्स जे आसा ताजेर ऑर्डर जी आसा किंवा ताजेर जे आर्ग्युमेंट आसा ते 2:30 सुमारास सुरू जातले आणि सध्या तरी अजून पर्यंत अरेस्ट जावं ना. तरुण तेजपाल हांकां तुमी ते व्हिडिओज पळयता ते भायर आपल्या गाडयेन बसून वयतात ते अँड सध्या तरी अरेस्ट 2:30 पर्यंत जावचो ना अशी तरी खबर आसा. पण ताज्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान ते वयतले हे नक्की ही अपडेट आमकां सद्याक मेळटा आणि हाजेर आमी लक्ष धरून आसा कितें फुडें जातलें हें तुमकां आमी कळयत रावतले. बट सद्या जी अपडेट आसा ती तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लें आसा 2013 जे तेहेलका स्कॅम म्हणटाले आमी किंवा स्कॅमूय न्ही तेहेलका जे सेक्शुअल असोल्ट केस आशिल्ली तरुण तेजपाल हांचेर. गोंयान जेन्ना एक थिंक फेस्टिवल जाल्लें तेद्या वेळार ही केस जाल्ली आणि तेन्ना ताच्या उपरांत तांकां गोंय पुलिशेन अरेस्ट केल्ले. गोंय पुलिशेन सो मोटो घेतलेली स्वता सज्ञान घेतलेली ह्या केसींतल्यान आणि तांकां अरेस्ट केल्ले. नोव्हेंबर 2013 ह्या म्हयन्यान तांकां अरेस्ट केल्ले आनी ताच्या उपरांत तांचेर चार्जशीट फायल जाली, ट्रायल सुरू जाली आणि जे सेशन कोर्ट आसा थंयसर तांकां एक्वीट केल्ले सगळ्यान पयलीं 2021 आणि आयज ती ऑर्डर क्वेश करून हायकोर्टान जे आसा जे तरुण तेजपाल आसा तांकां सद्याक कन्विक्ट केल्लेले आसा ह्या केसींतल्यान. आमी रोखडेच येतले रुपेश बाब हांचे कडेन. आमी परत या आमचे बरोबर किशोर नायक गांवकर आसा. सर म्हाका दिसता खूब महत्वाची अपडेट आसा आणि आयज जेन्ना तुमी आतां जशें रुपेशानूय सांगलें की तांकां कन्विक्ट केला पूण सध्या तरी अरेस्ट करूंक ना आणि 2:30 सुमाराचे क्वांटम ऑफ सेंटेन्स म्हळ्यार ते कितले वर्सां जेलीन उरतले कितें आसा ताजेर मागीर फुडें आर्ग्युमेंट जातले आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांच्यांनी सांगलें की इमिडिएटली तांकां कस्टडीन घेवपाक जाय बिकॉज हे साहजीक आसा कारण रेप सारकिले एक सेक्शनाल आयले आणि ताका अजून पर्यंत अरेस्ट जावं ना जाल्यार हे बीन चुकीचेच जातले कारण आमचो लॉच तसो आसा की कन्विक्ट जाले उपरांत तो अरेस्ट जावपाक जाय. कशें पळयता तुमी ह्या गोष्टीचेर? नक्कीच कन्विक्ट जर जाला जाल्यार ताका पुलिसाक ताब्यान घेवचोच पडटलो, ताका अरेस्ट करचोच पडटलो. आता पुणून विषय असा की कन्विक्शना उपरांत जी डिटेल ऑर्डर जी येवपाक जाय ती ऑर्डर हातून महत्वाची आसा. आता हो जो आयची जी ऑर्डर आसा ही ऑर्डर आयज आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाले आणि आयज ऑर्डर दिली असो भाग ना. ही ऑर्डर रिझर्व असलेली आणि रिझर्व असल्या कारणान त्या पद्दतीन आयज ती खरी म्हटल्यार इतल्यान ती ऑर्डर पडपाक जाय आसली कारण रिझर्व जेन्ना ऑर्डर असता तेन्ना ऑर्डर रेडी असता ती रोखडीच अपलोड जाता. सो ही ऑर्डर अजूनही कित्याक अपलोड जावंक ना ही पहिली महत्वाची गजाल. आता तेका जर रिलीफ जर घेतलो सुप्रीम कोर्टान वचोन इमिजिएट जाल्यार ऑर्डर जाय पडटली. ती ऑर्डर काय अजून जावंक ना. दुसरी तू जशें म्हणटा तशें ती क्वांटम ऑफ जी तेका शिक्षा आसा ती कितें आसतली त्या गजालीचेर जर आता आर्ग्युमेंट जातले आणि त्या आर्ग्युमेंटा उपरांत जर ते ठरतले जाल्यार ती ऑर्डर ही अपलोड जावपाक शकना कारण क्वांटम ऑफ जी हे आसा तेका ती त्या ऑर्डरीन येवची पडटली. ती ऑर्डरीन बरोवपाक जाय. बरोबर. जर ते ऑर्डरीचेर येतले जाल्यार ती ऑर्डर अपलोड जावपाक शकना. सो एक विचित्र परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. म्हणून बेसिकली जेन्ना कोर्ट ताका सिरियस सेक्शना अंडर कन्विक्ट करता त्या वेळाचेर ताका इमिजिएट अरेस्ट जावप हे तर स्वाभाविक आसा. तो आमी पळयला. आता तुमी जे विज्युअल्स दाखयले तितून तो गाडयेन बसून गेलो आणि वी विल चॅलेंज दॅट ऑर्डर म्हणून सांगला त्यांनी. बट तातूंतल्यो टेक्निकल गजाली आता कितें की कन्विक्ट जाल्यानंतर ताका इमिजिएट ताब्यान घेवप. आता जशें रुपेशान सांगले तशें की कोर्टान सांगले की ताका ओके ताका लिबर्टी आमी दिता, लेट द आर्ग्युमेंट बी हेल्ड अँड देन पुलीस कॅन टेक हिम इन टू कस्टडी. सो ही आमी गजाल पळयतात सद्याक जे पुलीस ऑफिसर्स आसात ते आपले बाईट दिता ती ऐकूया आणि फुडें या. क्या डिसीजन आहे कोर्ट का? The court has set aside the acquittal order of the trial court and has convicted the accused. And point of sentence has been argued, and it has been kept at 2:30 for pronouncing the quantum of sentence. Thank you. Madam, you have been fighting for last 13 years after even acquittal in this matter. How is the sentiment? No, we are police officers, we are professionals. There are no sentiments attached. मैम Okay. मैम इतनी बड़ी केस थी और एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था नेशनल लेवल पे. इस डिसीजन के बाद कैसे देखते हो?
This is a sentence wherein the girl has stood up for her rights, for what has happened wrong with her. So in that light, if you go to see, this judgment is very, very important of the women who are working in all the sector, private, government, any sectors. मॅडम It's a- कन्व्हिक्शन नॉर्मली खूप कमी जातं. खूप वर्षाचे कन्व्हिक्शन जातात कसे Everything has been presented well, investigation as well as the prosecution as well as the advocates of our legal counsels have presented the case well before the court. मॅडम तुमचो आर्ग्युमेंट कितें आशिल्लो तुमच्या वटेन ह्या केसी बाबतींत? Arguments were already witnessed by everyone before the court. ओके, आता शिक्षेचेर केन्ना निर्णय जातलो? आता अडेजांक आसा. Thank you. थँक्यू. है क्या शिक्षा जी आसा ती अडिजांक सुमारा प्रोनाऊन्स जातली. बट आणि एक महत्वाचो मुद्दो हातूर आसा जे कोर्टान सुद्दां म्हाका दिसता खूब मोठी गोष्ट आसा आनी हाजेर परत एकदा स्ट्रेस करपाची गरज आसा. चली जेन्ना नो मिन्स नो म्हणटा तेन्ना नो मिन्स नो. हाजेर सुद्दां रुपेशान जशें सांगलें की इट इज स्ट्रेस केल्ल्यो आसा ह्यो गोष्टी. Absolutely. किशोर सर Assault. तुमचे सेक्शुअल असॉल्टाचो जो विषय आसा पळय तो खूप सिरियस विषय. ताका माफी ना. कारण जास्तीत जास्त असल्या प्रकरणान जास्तीत जास्त शिक्षा जावपाक जाय. एक देख तयार जावपाक जाय की चलये कडेन वागतना समाजान कशा पद्दतीन वागपाक जाय. चली म्हणजे एक खेळणे आसपाक शकना. ताकाय भावना आसता. आता जे आर्ग्युमेंट ताच्या एडवोकेटान जे केल्ले बद्दल तुम्ही डिस्कशनान जे केल्ले, आता तुषार मेहतान जे सांगला की एब्सोल्युटली रायट की जर त्या विक्टीम चलयेचेर जर अत्याचार जाल्लो आसा आणि अत्याचार जावनूय जर कसल्याच पद्दतीची भावना किंवा आपण कितें तरी चुकीचें केलां अशें जर त्या मनशाक दिसना जाल्यार त्याच्या सारकें क्रौर्य ना, क्रुएलिटी ना अशें हांव म्हणन. पुणून ह्यो सगळ्यो गजाली सचिन आमी पळयता आसतना दुसरी गजाल आमी दुर्लक्ष करपाक शकना की बेजिकली सेक्शुअल असॉल्टाची अशा पद्दतीन जेन्ना हाय प्रोफायल केसी घडटात तातूंत भितर पॉलिटिकल इंटरफियरन्साचोय शक्यता आसता कितलेशेच फावटी. आमी चिल्ड्रन्स कोर्टान कितलेशेच केसी पळयतात की कोण तरी कंप्लेंट करता आपल्याचेर रेप केलो, आपल्याचेर अशा पद्दतीन आपल्याक सेक्शुअल असॉल्ट केलें आणि मागीर त्या जाग्यार जेन्ना आर्ग्युमेंट जातात आणि शिक्षा दिवपाचो वेळ येता तेन्ना मागीर सांगतात ना आपूण ती त्याच रागान तेचेर कंप्लेंट केल्ली, आपूण ती बेठीत केली, म्हाका तिणें अशें म्हटलें म्हणून आपूण तेचेर कंप्लेंट केली. अशा पद्दतीचे प्रकार आमी खूबदां पळयतात. सो ह्या सगळ्या केसीन जेन्ना डिटेल ऑर्डर येतली त्या ऑर्डरींतल्यान कांय गजाली ह्यो आमच्या लक्षान येतलो. म्हणून जसो आता रुपेशान सांगला तशें की तुषार मेहतान हेका जास्तीत जास्त शिक्षा जावपाक जाय म्हटला आणि खंयच्याच पद्दतीन ह्या मनशाक माफी ना अशा पद्दतीन तांणी जो आर्ग्युमेंट केलेलो तो जर आरोप जर सिद्ध जाल्या कोर्टा मुखार जाल्यार 100% ताका चडांत चड शिक्षा ही जावचीच पडटली. आता सुप्रीम कोर्टान गेल्या उपरांत ह्या हायकोर्टाच्या आर्ग्युमेंटाचेर आणि हायकोर्ट डिटेल ऑर्डरीचेर जेन्ना आर्ग्युमेंट जातले तेन्ना सुप्रीम कोर्ट ह्या गजाली कडेन कसो पळयता तेवूय पळोवचें पडटलें. पूण आता जे क्वांटम ऑफ सेंटेन्साचेर जो आर्ग्युमेंट जाला आणि आता अडिजांक सुमार त्याचे निकाल येवपाचो आसा त्यावूय बाबतीन पळोवचें पडटलें की सेक्शुअल असॉल्ट जो आसता तेचे वेगवेगळे हे असतात म्हणजे कशा पद्दतीचे तो गुन्यांव आसा त्या हेचेर तेचे सेंटेन्स पडटले. आता हो सगळो प्रकार जो आसा तो लिफ्टीन घडलेलो प्रकार आसा आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की निर्भया केसी उपरांत रेप आणि सेक्शुअल असॉल्ट हाचे डेफिनेशन जे आसा ते डेफिनेशन हे एक्सटेंड जाल्लेले आसा आणि त्या खातीर त्या एक्सटेंडेड डेफिनेशना अंडर तेचे आता सेंटेन्स येयल्लेले आसा. म्हणटकूच नेमको ताका कितल्या वर्साचो सेंटेन्स जातलो आणि कशा पद्दतीन ह्या सगळ्या प्रकरणान तरुण तेजपालाक आता तुरुंगवास भोगचो पडटलो त्याच्या खातीर म्हाका दिसता अडीच मेरेन वाट पोवची पडटली आणि हो नेमको विषय सुप्रीम कोर्टान आता कसो वयता आणि सुप्रीम कोर्ट ह्या सगळ्या विशया कडेन कसो पळयता तेवूय पळोवप खूब इंटरेस्टिंग थारतलें. खूप महत्वाची गोष्ट आसा. हांव जस्ट लोकांक कळपा खातीर सांगपाक सोदता की जे 2017 सप्टेंबरान जे तरुण तेजपाल हांचेर फॉर्मली चार्जीस फॉर्म केल्ले अंडर वेरियस IPC सेक्शन तातूंतले सेक्शन 376 रेप, 376 2F, 376 2K, सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 341 आणि सेक्शन 342 ह्यो खूप महत्वाच्यो धारा आशिल्ल्यो, महत्वाचे सेक्शन्स आशिल्ले. हांव जस्ट लोकांक कळपाक जाय म्हणून सांगता. सगळ्यान पयलीं जे आसा ते 354 जो इंडियन पिनल कोड आसा IPC आता भारतीय न्याय संहिता हाज्या अंडर जे रजिस्टर जाता. पूण
2024 पयलीं 23 पयलीं जे IPC आसा ताज्या अंडर सगळे रेजिस्टर्ड जातले. तातूंत 354 जो आसा तो 376 जो आसा तो रेप केसी खातीर लायतात. पनिशमेंट फॉर रेप. इट मॅन्डेट्स रिगरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर द मिनिमम ऑफ 10 years. ह्या तरेचे हे IPC सेक्शन आसा. सो मिनिमम ऑफ 10 years हे इम्प्रिजनमेंट आसतले अशा तरेची ही धारा आसा 367. 354 जी आसा ती आसा असॉल्ट ऑर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्सीस अगेन्स्ट वुमन विथ द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. सो ही एक केस आसा. हे जे एक सेक्शन आसा ते लायल्ले आसा ह्या केसीन आयज आमी जेन्ना पळयता तेन्ना कन्विक्ट करतना. तशेंच सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर द रॉंगफूल रिस्ट्रेंट. Anyone who blocks a person from going in a direction they have a legal right to move faces simple imprisonment up to 1 month. सो अशा तरेच्यो ह्यो सेक्शन्स आसा. तातूंतले महत्वाचे सेक्शन 376 जे आसा ते रेप अमाउंटिंग फॉर रेप जे आसा पनिशमेंट फॉर रेप आसा. इट मॅन्डेट्स रिगरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर द मिनिमम ऑफ 10 years. हे सेक्शन ऑलरेडी तांचेर कन्विक्ट जाल्लेले आसा. तरुण तेजपाल हांकां परत एक फावट सांगपाक सोदता खूब महत्वाची अपडेट आसा ही. हांव जस्ट एक क्रोनोलॉजी जी आसा ती कळपा खातीर एकदां आमी आयकुया की कितें जालां तें आदी आयकुया की 2013 ते आतां पर्यंत ह्या केसीन कितें जालां तें आयकुया. जाणा जावन घेवया तरुण तेजपाल कथीत म्हळ्यार अलेज्ड सेक्शुअल असॉल्ट केस कितें तें. नोव्हेंबर 2013 ह्या वर्सा गोंयान एक फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता थिंक फेस्टिवल जे ते टायमा वयले फेमस मॅगझीन तेहेल्का हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले. तेहेल्काचे एडिटर इन चीफ त्या वेळार तरुण तेजपाल हेच आशिल्ले. ह्या फेस्टिवला वेळार एक ज्युनियर वुमन जर्नलिस्टान तरुण तेजपालाचेर सेक्शुअल असॉल्टाचे एलिगेशन्स घाले. इनसायड हॉटेल एलिवेटर ऑन 2 occasions म्हळ्यार 2 वेळार हॉटेलाच्या लिफ्टीन आपल्याचेर सेक्शुअल असॉल्ट जाल्ल्याची कंप्लेंट त्या महिला पत्रकारान दिली. आदी ही एक इंटरनल कंप्लेंट आशिल्ली. पूण जेन्ना ही कंप्लेंट सार्वजनीक जाली त्या वेळार 20 नोव्हेंबर 2013 तेजपाल हांणी एडिटर इन चीफ ह्या पोस्टा वयल्यान 6 म्हयन्या खातीर स्टेप डावन केले. पूण 21 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान गोंय पुलिशेन मिडिया रिपोर्ट्सा वयल्यान सो मोटो म्हळ्यार स्वता सज्ञान घेतले आनी इन्क्वायरी स्टार्ट केली. उपरांत 23 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा ऑफिशियल FIR रेजिस्टर केली बाय गोवा पुलीस अंडर मल्टिपल IPC प्रोविजन इन्क्लुडिंग रेप आनी सेक्शुअल हॅरासमेंट. मागीर 28 ते 30 नोव्हेंबर 2013 ह्या दरम्यान तरुण तेजपाल हांकां गोवा क्रायम ब्रांचेन अरेस्ट केले आनी ज्युडिशियल कस्टडी घेतली आनी इन्क्वायरी बी सुरू केली. ह्या वेळार गोंयान मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्ले आनी 2013-14 ह्या वेळार सेंटराक काँग्रेसीचें सरकार आशिल्ले. 2014 सेंटराचे इलेक्शन जावपा आशिल्ले. कट टू 17 फेब्रुवारी 2014 गोंय पुलिशेन 2846 म्हळ्यार 2846 पानाचो चार्जशीट फायल केली. ओवर 150 विटनेसीसचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले. ह्या वेळार महत्वाचे एविडन्स आशिल्ले ते म्हळ्यार CCTV फुटेज, इमेल्स आनी फॉरेन्सीक मटेरियल. मागीर जुलय 2014 सुप्रीम कोर्टान तेजपाल हांकां बेल ग्रांट केली कारण इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्ले आनी चार्जशीट बी फायल जाल्ली. कट टू 2017 सेशन कोर्टान इन कॅमेरा ट्रायल सुरू जाली आनी सप्टेंबर 2017 तरुण तेजपालाचेर फॉर्मली चार्जीस फ्रेम केले अंडर वेरियस IPC सेक्शन जातूर सेक्शन 376 रेप जाच्या खातीर हे सेक्शन लायता. तशेंच सेक्शन 376 2F, सेक्शन 376 2K, सेक्शन 354, 354A, 354B आनी सेक्शन 341 आनी 342 हे सेक्शना अंडर जे वेरियस IPC सेक्शन्स आसात ते लायले. त्या वेळार तेजपाल प्लिडेड नॉट गिल्टी म्हळ्यार आपल्यार घातिल्ले सगळे चार्जीस खोटे आसा अशें तेजपाल हांच्यांनी कोर्टाक सांगले. उपरांत ट्रायलीक सुरवात जाली आनी 2018 ते 2021 मेरेन प्रॉसिक्युशनान एग्जामीन केले न्युमरस विटनेसीस आनी मे 21 मे 2021 ह्या दिसा एडिशनल सेशन कोर्ट एट म्हापसा एक्विटेड तरुण तेजपाल ऑफ ऑल चार्जीस एज प्रॉसिक्युशन्स हॅड फेल्ड टू प्रूव दी चार्जीस. म्हळ्यार म्हापसा एडिशनल सेशन कोर्टान तरुण तेजपाल हांकां निर्दोश मुक्त केलो. मागीर जून 2021 गोंय सरकारान बॉम्बे हायकोर्टान अपील फायल केली.
सिकींग परमिशन टू चॅलेंज दी वर्डिक्ट आणि हायकोर्टान ती एक्सेप्ट बीन जाली. अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे आर्टिकल, गोय सरकारान हायकोर्टाक सांगले की ट्रायल कोर्ट हॅड मिसरेड विटनेसीस टेस्टिमोनी, इग्नोर्ड इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स आनीकूय जायत्यो गोष्टी ह्या वेळार हायकोर्टाक गोय सरकारान सांगले. 2021 ते 2025 मेरेन हॉनरेबल हायकोर्टान ट्रायल रेकॉर्ड केले आणि दोन्ही पार्टीचे आर्ग्युमेंट्स आयकून घेतले. ह्या वेळार स्टेटीक रिप्रेझेंट करताले सिनियर एडवोकेट आणि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता आणि तरुण तेजपाल हांकां रिप्रेझेंट करताले आबाद पोंडा. ह्या वेळार जायती आर्ग्युमेंट्स जाली, पूण महत्वाचे आर्ग्युमेंट जे प्रॉसिक्युशनान केले ते म्हळ्यार ऑपोलॉजी ऑफ तेजपाल आणि डिफेन्सान सुद्धा बरेच हाजेर आर्ग्युमेंट केल्ल्याचे आमकां कळून येता. CCTV फुटेज, लिफ्ट इन्सिडंट आणि एव्हिडन्साचेर सुद्धा बरेच आर्ग्युमेंट जाले. 16 ते 30 जुलै 2026 मेरेन द बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ गोवा बेंचान हे सगळे आर्ग्युमेंट आयकून घेतले. ज्या वेळार डिव्हिजन बेंच कंप्रायझिंग जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले आणि अमित जमसांडेकर हांच्यांनी आर्ग्युमेंट आयकून घेतले आणि उपरांत कोर्टान जजमेंट रिझर्व दवरले, म्हळ्यार राखीव दवरले टील 6 ऑगस्ट 2026. हायकोर्ट की जे तरुण तेजपाल आसा हांकां कन्विक्ट केल्लेले आसा तेहलकाचे ते आदले फाउंडर आणि एडिटर इन चीफ. तुषार सर, जे सॉलिसिटर जनरल आसा तांच्यांनी ही बाजू पळयली जी प्रॉसिक्युशनाची आसा ती, आणि आमच्या बरोबर सद्याक किशोर सर आसा. सर, म्हाका दिसता आतां पळोवपाक जाय की अडिजांक सुमारा हे आर्ग्युमेंट कितें आसतले आणि ऑर्डर केन्ना येता ती, बिकॉज ऑलरेडी कन्विक्ट जाल्लेले आसा. सो कन्विक्ट जाल्लेलो जो गुन्हेगार आसा ताका जेलीन घालप हे सगळ्यान पयली गोष्ट आसता. सो तुमचे फायनल वर्ड्स सर हाजेर कितें आसतले? देव बरें करूं. आमच्या बरोबर किशोर सर आशिल्ले, किशोर नायक गांवकर, हे गांवकरीचे जे एडिटर इन चीफ गांवकरी आमी जे पोर्टल पळयता ताजे. देव बरें करूं सर. कांय टेक्निकल गोष्टी खातीर तांचे कडेन आमी संपर्क साधूंक पावूंक ना. परत एक फावट सांगता तुमकां, 2013तली ही केस गोंयान घडिल्ली. जशें तुमकां आत्तां तुमी आयकले जी क्रोनॉलॉजी आशिल्ली, 2013 सेक्शुअल असॉल्ट केस जी जाल्ली तरुण तेजपाल हाजेर, आनी ताजे उपरांत गोंय पुलिशेन स्वता संज्ञान सोमोटो घेवन तांचेर ही केस घातलेली आणि ताजे उपरांत तांकां अरेस्ट केल्लो आणि मागीर तांकां 6 म्हयन्यांनी मागीर जेन्ना चार्जशीट फायल जाली ताज्या उपरांत तांकां बेल मेळिल्ली. मागीर सेशन कोर्टान तांकां 2021 मुक्त केल्ले, कारण पुरावे अभावी, म्हणजे जे प्रॉसिक्युशन्स आसा तांच्यांनी हे जे सगळे प्रूव्ह करपाक पावूंक नाशिल्ले म्हणून तांकां जे एक्विट केल्ले इन 2021. आणि ताजे उपरांत जे गोंय सरकार आसा तांच्यांनी हायकोर्टाक अपील केल्ले आणि ताजे उपरांत आयज हे वर्डिक्ट येता की तरुण तेजपाल आदले तेहलकाचे एडिटर इन चीफ आसा तांकां कन्विक्ट केल्लेले आसा इन वेरियस सेक्शन्स. जशें तुमकां आमी आत्तां वाचून दाखयले, हे वेरियस सेक्शन्सा अंडर तांकां कन्विक्ट केल्ले आसा. 376 जे रेपा खातीर आसता, जे आयपीसी अंडर हे सगळे धारा लायलेले आसा. 376 ताजे उपरांत सेक्शन 354, सेक्शन 341 आणि सेक्शन 342 हे गोश्टी तांकां कन्विक्ट केल्लेले आसा. आतां एक्झॅक्टली तांकां क्वांटम ऑफ सेंटेन्स, म्हणजे तांचेर सजा कितें आसतली किंवा ताजेर जे ऑर्डर फायनल आसतली ती कितें आसतली हे पळोवपा खातीर 2:30 पर्यंत आमकां रावचें पडटलें. 2:30 सुमारा हे जे आसा फायनल जे आर्ग्युमेंट आसा ते जातले ऑन क्वांटम ऑफ जे सजा आसा किंवा ताजेर म्हणजे सेंटेन्स जे आसा ताजेर हे फायनल हियरिंग जातले. पूण ताज्या पयलीं जे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जे आसा तुषार मेहता हांच्यांनी तेन्नाच सांगिल्लें की आतांच अरेस्ट जावपाक जाय, तांकां कस्टडीन घेवची गरज आसा, ऑलरेडी कन्विक्ट केल्या म्हूण. पूण सद्याक तरी कोर्टान हे 2:30 पर्यंत टायम दिल्लो आसा की तांकां जे फायनल ऑर्डर आसा ती प्रोनावन्स करपा खातीर. सो ही अपडेट आसा. तरुण तेजपाल हांकां कन्विक्ट केल्लेले आसा इन सेक्शुअल असॉल्ट केस. तेहलकाचे ते आदले फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हांकां कन्विक्ट केल्लेले आसा इन सेक्शुअल असॉल्ट केस. सो नेमकें कितें जाता तें आमी फुडें तुमच्या मुखार घेवन रावतले. देव बरें करूं. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, पळयत रावात आणि आमकां कमेंट्स करात. तुमकां आमच्या ह्या सगळ्या व्हिडिओज और आमचे जे बातमी आसा ताजेर कितें दिसता ताजेर आमकां नेमके कमेंट करून सांगात और आमकां मेसेज करपाक विसरू नाकात. देव बरें करूं. सर आपको एक ये किया है अभी तक, तो क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे. हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है. हम लोग अपील करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%. थैंक यू. सर आपको एक ये किया है अभी तक, तो क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे. हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है. हम लोग अपील करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%. थैंक यू. सर आपको एक ये किया है अभी तक, तो क्या कहना चाहते हैं सर?
कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपको ये किया है अभी तक मामला की, तो क्या कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपको ये किया है अभी तक मामला की, तो क्या कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपको ये किया है अभी तक मामला की, तो क्या कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपको ये किया है अभी तक मामला की, तो क्या कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपको ये किया है अभी तक मामला की, तो क्या कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सो हे आशिल्ले तरुण तेजपाल जेन्ना कोर्टांतल्यान भायर सरतना हायकोर्टांतल्यान भायर सरतना हे स्टेटमेंट तांच्यानी दिली. एक महत्वाची अपडेट सद्याक आमकां येता ते म्हळ्यार तरुण तेजपाल हेज मूव्ज टू सुप्रीम कोर्ट सिकींग 1 वीक स्टे ऑन हायकोर्ट ऑर्डर. म्हणजे एका विकाचे स्टे माग लावन हायकोर्ट ऑर्डर. तेहेल्का फाउंडर एडिटर Tarun Tejpal has moved to the Supreme Court with a plea to stay the Goa bench of Bombay High Court order for a week. हायकोर्टान आयज तांकां कन्विक्ट केल्ले आसा इन सेक्शुअल असॉल्ट केस. सो महत्वाची अपडेट आसा. तरुण तेजपाल हे आतां सुप्रीम कोर्टाक गेल्ले आसा. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर एका आठवड्याचो तेंच्यांनी स्टे मागिल्लो आसा. सो हे इंटरेस्टिंग आसा सद्याक पळोवपाक जाय की हायकोर्ट हाजेर कितें सेंटेन्स करता ते. बिकॉज खूब महत्वाची गोष्ट आसा ही जे तरुण तेजपाल आसात ते सुप्रीम कोर्टाक गेल्लेले आसा. जे ऑर्डर हायकोर्टान दिल्ली आसा ताजेर एका आठवड्याचो स्टे मागपा खातीर. ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येयले. देव बरें करूं. तुमी पळयतात गोवा न्यूज. सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपको ये किया है अभी तक मामला की, तो क्या कहना चाहते हो सर? कुछ नहीं, हम लोग अपील करेंगे। हम लोग को लगता है ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम लोग अपील आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। थैंक यू। थैंक यू